दक्षिण कोकण वाठारांतलो महत्वाचो फामाद असो उत्सव म्हळ्यार काणकोण तालुक्यान पर्तगाळ हांगसर जावपी रामनमीचो उत्सव। मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज, शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ आनी भाविकांच्या हजेरेन राम जल्माचो सुवाळो जालो। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतोषी जन्मजन्म गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तागेले पुनर्वसु नक्षत्र अशिल्लें ते नक्षत्र रामदेवाक शोभता। कारण कसन की म्हळ्यार पुनः परत आणि वसु वसु म्हणला का दोन अर्थ आसा। एक द्रव्य संपत्ती ऐश्वर्य आणि वसु म्हणला का भूमी म्हणून एक अर्थ आसा। सीता देवी ही भूमातेतुल्यान जन्म आयली। त्या निमित्तानं रावणान अपहरण कोण केल्यानंतर रावणाला वध केल्यानंतर परत सीता देवी मिळल्या। तातून पुन्हा वसु जाले, पुनर्वसु। इतले वर्ष राज्यांतू आपणाले जीवन व्यतीत केले प्रभू रामचंद्र देवान, किंतु कारणवशात 14 वर्ष राज्य भोग करनाशी खाली वनांतूच आपल्याला वास केले। त्यांना ऐश्वर्य ना, संपत्ती ना, कसले द्रव्य ना, किंतु 14 वर्षानंतर परत वसु म्हणजे धन कनकादी परत देवाक मिळे। रामाचा जन्मोत्सव भारतात ठिकठिकाणी मोठ्या धामधूमसे म्हणतात साजरा झालेला असता। कारण रामाल्या जन्मान तशांची जीवनान संपूर्ण राष्ट्राकही मानवीय मार्गदर्शन लाभिले असा। अयोध्येत गुरुकुट उत्सव चलता, तसे रामेश्वरान चलता, नाशिक असे रामाक सुंदर आशिल तरेच्या सर्व क्षेत्रांतही चलता। पर्तगाळी मठाच्याही कक्षेतून मुंबईत मोठो थरारो उत्सवाक। मुंबई महाराष्ट्राचे राजधानी रथबिदेन तो मोठी रथबिद असते आणि ही रथबिद रुंद आहे नमका 150 नो आहे। थंय रथबिदे असतली 60 फुटाची जाल्यार देव फेरे वचून येतात। बरेच तरेन उत्सवाची साजरीपण घडयतात। संस्थान कोकण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ या मठाक संस्थापनेची 546 वर्सां जाल्या। बद्रिकाश्रमात या मठाचो संस्थापक श्री नारायण तीर्थाक हांगा सन्याची दीक्षा दिली। ताचे नंतर ताणें वाराणसीक मठ बांदलो आनी मागीर भटकळ आनी गोंयांत मागीर मठ बांदलो। आनी 6वी जे स्वामी आशिल्ले श्री रामचंद्र तीर्थ ह्या स्वाम्यांनी 1656 वर्सा हांगा हो मठ बांदलो। ईशावती आमची कुशावती ती ईशान्य प्रवाची न्हंय आसा, तो जिवोत्तम घाट आसा। ह्या जिवोत्तम घाटाचेर ताणें एका दैवीक संकेत तांकां जालो। दैवी संकेताक आमच्यान गोकर्णा सकयल 3 मुर्ती हाडल्यो, राम, सीता आनी लक्ष्मण। त्यो हांगा स्थायीक जाल्यो आनी हांगा मागीर तें देवूळ बांदलें। ताचे नंतर जी मारुतीची मंदिर आशिल्लें ती मारुतीची मुर्ती रिवण व्हेली आनी रिवणां ताजी मठ बांदलो। ते दिसा साकून आज 360 वर्सां जाल्यां रामनवमीचो उत्सव नित्य नेमान चलता। आनी हो उत्सव असो खरें म्हणल्यार ती नवरात्रां पाडव्याक साकून प्रतिपदेक साकून नवीन पसून हो हांगा उत्सव चलता। प्रतिपदेक हांगा सगळे रथाचे रथ भायर काडटात, पंचावचन करतात। द्वितीयेक हांगा मठस्थापनेचो दीस, त्या मठस्थापनेचो दीस त्या दिसाक आमच्या स्वाम्याचो श्रीमंत विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याचो पिठारोहणाचो दीस, तो दीस वर्धापन दीस आनी विद्याधिराज पुरस्काराचो दीस, म्हणजे तिनीच हे उत्सव ह्या मठांत द्वितीयेक सादर करतात। आनी आज रामनवमीच्या दिसाक राम जन्मोत्सव दनपाराच्या 12 ते 12:30 वरांचेर जाता।